भोगाच्या सर्वेस पोरा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदा गाता काय सांगता दिवसा मोगाच्या स्पिरिटान सोम्या आमकां एकवटायताय दैवीक तुझ्या बोळ्यान सोम्या जिवी तुला बैताय दरबाराच्या सर्वेस पोरा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदांच गाता काय सांगता दिवसा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावनान भयणीनो स्वामी आमचे सोडवणेचें काम तो आमचे थंय विविध रुपांनी विविध थरांनी करता. आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमी खंयच्या संगतींनी मेतेर जातां खंयच्या संकश्टां सांपडतां खंयच्या गडितांनी पाशार जातां ह्या सर्व संगतींनी स्वाम्याचो हात आसा आनी तो आमकां सर्वणे थंय आपोवन व्हरता. गुलामपणांतावन स्वतंत्रते कुशीन आमकां तो आपोवन व्हरता. हें आमी जाणा जावंक जाय आनी अशें जाणा जाल्ले वरवीं ताचो मोग आमचे थंय कितलो आसा ताची काकूळ आमकां कितली गरज आसा ही आमी समजतल्या. ह्यो सोर संगती आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता आनी तशेंच वांजेलांत आमकां तोच जेजू ताची काकूळटी ह्या संवसाराक कितली गरजेची म्हूण तो आमकां शिकयता. ही सर्व संगती आयचे दिसा आमी आयकतना चड आनी चड ताचे सरशी आमी या आनी ताच्या काकूळटीक आमी उलो मारया. आमी केल्ली सर पातकां वळखून घेवन खालत्या काळजान सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उतारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसो बग्यांक सदांच सांगवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुजी कुशी पाळोवन फिरायेन तुजी साकरी करूंक आमकां कृपा दी आनी असली आमची देख घेवन प्रितुमेचेर आमच्या काळार तुजी भुरगीं वाडत वचूं आनी तांचे गुणेस्त जिवीत दिसान दीस अदीक परजळो. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. गणन पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल प्रजा होर दोंगरांतावन भायर सरली आनी एदोमाच्या देशाचो बोवाडो काडून
वेशेकाती तांबड्या दर्याच्या वाटेन गेली. वाटे लोकांची सोंसिकाय सुटली. ती देवा आनी मोइसे विरोध उलोवंक लागली. म्हणून आमकां इजिप्तांतली कित्या भायर काडली? आरण्यांत मोरो, हांगा कान ना, उदक ना, आमकां ददुशी करिनातल्या ह्या कानाचो आमकां कांटोळो आयला. देखून सर्वेस्परान लोकां मदें विकाल सोरोप धाडले. ते लोकांक साबले आनी तांचे पैकी जायते मेले. तेन्ना लोक मोइसेसाशी आयलो आनी तांणी म्हळें, आमी सर्वेस्परा आनी तुजे विरोध उलोवन पाताक केलें. ह्या सोरपाक आमचे मदले काडचे खातीर सर्वेस्परा लागीं विनंती कर. देखून मोइसेन लोकां पासून मागलें आनी सर्वेस्परान मोइसेक म्हळें, एक पितूळचो सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबार. सोरोप साबरले व्यक्तीन ताचे दिश्ट घाल्यार ती वांचतली. देखून मोइसेन एक पितूळचो सोरोप केलो. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयक आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवन दी. सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयक आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवन दी. सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयक आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवन दी. म्हज्या आकांताच्या वेळा तुजे मुखामाळ तूं लिपय नाका. तुजें कान म्हजेशी परती. हांव तुका उलो मारतना वेगी वेगी म्हाका जाप दी. श्लोक. सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयक आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवन दी. हेर राष्ट्रां सर्वेस्पर म्हणटा त्या नांवाक भियेतली. प्रितुमेचे सर्व राय तुजे मैमे मुखार कवजेतले. सर्वेस्पर सियोन शहर परत्यान उबारतलो आनी आपले व्हड मैमेन प्रत्यक्ष जातलो. तेन्ना गतादार नातल्याचे प्रार्थन तो आयकतलो आनी ताची विनंती तो बिलकुल तिरस्कार करचो ना. श्लोक. सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयक आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवन दी. आनी मुखार जनन घेतले परचेन देवाक नावाडचे खातीर ते मुखले संतते पासून इतलें बरोवन आसूं. कैद्याचे विलाप आयकूंक मरणाचे फर्माण जाल्ल्या सुटका दिवंक देवान आपल्या महोन्नत पुविस्थानांत सकला दिश्ट घाली. सर्गार तावन प्रितुमेचे ताणें नदर घाली. श्लोक. सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयक आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवन दी. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता मैमे परित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता मैमे परित्राया. बीजावन आसा देवाचे उतार. ओम बेतोस क्रिस्त जाका तो मेळटा तो ससनाक बाळटा. वंदन तुका क्रिस्ता मैमे परित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता मैमे परित्राया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सांजू हांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू परत्यान सांगी लागलो, हांव भायर सरन वेतां, तुमी म्हाका सोदतेल्यात, पूण तुमच्या पातकांकच तुमी मोरतेल्यात. हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जावचें ना. हें आयकून जुदेव म्हणा लागले, हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जावचें ना म्हणटा तो, तशें जाल्यार हो काय जीवघात कणखाण घेत काय? जेजून जाप दिली, तुमी ह्या संवसाराचे, हांव सर्गींचो. तुमी ह्या लोकाचे, हांव ह्या लोकाचो न्हय. देखून तुमी तुमच्या पातकांत मरतेल्यात म्हणून हांवें सांगलें. कित्याक आसा तो हांवूच म्हूण सतमल्ले करीत तुमी तुमच्या पातकान मरतेल्यात. तांणी ताका म्हळें, तर तूं कोण? जेजून जाप दिली, तुमच्या लागीं हांवें उलोवचें कित्याक?
तुमच्या विशयांत हांवें सांगचें आनी तुमकां गुन्यांवकार करचें जायतें आसा तरी म्हाका धाडलेलो तो सोतेवंत आनी जें हांवें ताचें हांव आयकलां तेंच हांव संवसाराक कळीत करतां. तो आपल्या बापा विशयांत उलयतलो म्हूण तांकां समजलें ना. वेळा देखून जेजून तांकां परत्यान सांगलें, मनशा पुताक तुमी वयर उबारलेल्या वेळार आसा तो हांवच म्हणून तुमकां समजतलें. म्हजेच तकी हांव कांयच करिना म्हणून आनी जशें बापान म्हाका सांगलां तशें हांव उलयतां म्हणून तुमकां कळटलें. म्हाका धाडलेलो म्हजे सांगात आसा. म्हाका तो एकल्याक सोडिना, कित्याक ताका मानता तेंच हांव सदांच करतां. तो अशें उलयलो देखून साबार जाण ताका सत्मारूंक लागले. देवाचे उतर हे वाकनी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाचनो आयचें पयलें वचप भोव कुतूहल भरीत आसा. आमकां त्या वचपाचेर थोडीं सवालां आसात. समजूंक आमकां जाय पूण जायते फावटी आमी तें कित्याक तशें घडलें गी म्हणून समजना. आज ताचेर आमी नियाळ करया. आमी आयकलें इस्रायल परजा इजिप्तांत सुटोन धांवता आनी बसयल्ल्या गांवाक वचोंक 2 वाटो आशिल्ल्यो. एक ती शीद वाट वेगी पावचेत आसली आनी एक वाट बोवड खाण वेचीत आसली. दर्यांतल्यान उतरोन मागीर बसयल्ल्या गांवाक वेची वाट. मोयचे इल्लोसो बोवड काण्णांचो लोकांक आपोवन व्हरता. अरण्यांतल्यान वचोन दर्यांतल्यान उतरोन बसयल्ल्या गांवाक वेची वाट इल्लीशी कश्टांची आनी लांबायेची वाट. आनी हाका कारणां आसात. तांतलें एक कारण शीदा वाटेन गेले जाल्यार राय आनी ताचें सैन येवन सुलाबेन धरीत आनी आमकां नाश करीत म्हणलें भें तांकां आसलें देखून इल्लीशी लांबायेची अरण्यांतली वाट ते धरतात आनी तशें ते वेतात. असले लांब वाटेर आसल्या वेळार लोक पुरपुरोंक लागता. पन्ने सोल्ल्यांत लोकांचें व्हडलें एक पातक म्हळ्यार देवा विरोध आनी मैजे विरोध पुरपुरचें. कित्याक म्हळ्यार देवान तांकां उदारपणान इजिप्ताच्या गुलामपणांतली भायर हाडली. तांकां गुलामपणांतल्यान सोडोवन स्वतंत्राच्या एका गांवाक व्हरूंक ताणें तो आशिल्लो. पूण लोक चड आनी चड आपले फाटले दीस नियाळटा. इजिप्तान कितलें बरें आसलें, थंय पियाव आसलो, थंय दुसरी रांदोय आसली, थंय खावंक दरबस्त मेळटलें आनी त्या देखून थंय गुलामपणच एका रितीचें सूख जाल्लें सोडल्यार ह्या कश्टांनी आमी स्वतंत्र कुशीन कित्याक वचाचें, ह्या कश्टांनी इजिप्तान आमी कित्याक वचाचें म्हणलें एक चिंतप तांच्या मतीक आयिल्लें घडना. आनी असल्या संदर्भार ती लोकां मैजे विरोध आनी देवा विरोध पुरपुरोंक लागतात. हें समजचें जाल्यार ल्हानसो दृश्टांत दिवयेत. हांगासर सकयल वता आसतना थोडे भिकारी आसतात. जर तांकां तुमी मेळोन सांगा तूं इतलें कश्टोवचें नाका, तुका खंयच्या म्हणी एका बऱ्या जाग्याक आपोवन व्हरता आनी थंयसर तुका बरें करून पळयतात, आमी थंयसर तुका घालता म्हळ्यार ते उठोन धांवतात. कारण कितें म्हळ्यार भीक मागची एक संवय जाल्या तांकां आनी भोवशा तांतू मेळचें तसलें एक सूख दुसऱ्या खंयच्या तें मेळना. दुसऱ्या खंयसर एका सेंटरांत वचून रावचें, थंयसर बरें जावचें ताचे प्रास चड भीक मागच्यान कित्याक एक ददुसकाय आसा. कित्याक तांतूच एक स्वतंत्र आसा, तांतूत एक सूख आसा. तसल्या गुलामपणांत आसली ही परजा इजिप्तांत भायर येवचें म्हळ्यार तांकां तितलेच कश्ट भोगले. कित्याक थंयसर सकड आसतना जावं पुरो गुलामपण पूण जेवंक खावंक आसा न्ही, तितलें पुरो म्हणलें एका ल्हानशें चिंतपाचें मनीस. आनी अशें पुरपुरोंक लागतना आमी वाचतांव देव सोरोप धाडटा आनी सोरोप तांकां सापतात आनी ते मरोंक लागतात. आनी त्या वेळार लोक मैजे लागीं सांगता आमची चूक जाली, सोरपांक आमचे तावन काडूंक देवा लागीं माग, सोरपाक आमच्या मदले काडूंक देवा लागीं माग. पूण देव तांच्या मदल्या सोरपांक काडिना. बघा दुसरी एक वाट तो दाखयता आनी ती वाट जावन आसा पितूळच्या सोरपाक खुर्सार खांब्यार उबारचें आनी जो कोण त्या पितूळच्या सोरपाक पळयता तो वांचतलो. आनी हांगासर आमकां जायत्यांक सवाल आसता, ही एक बंब्या पुजा जायना गे. एका खांब्यार
स्वरुपाक उमकळावचें आनी ताका पळोवचें आनी आमी बचाव जावचें हें सोमागी अशें आमी समजूंक जाय. हें घडीत घडता मोइजेक देवान उपादीस दिवच्या पयलें. आनी दुसऱ्यान हाका एक बरो अर्थ आसा तें आमी समजूंक जाय. कित्याक लोकांन पितूळच्या स्वरुपाक पळयचें पडलें आनी कशें तें बचाव जालें. कारण इतलेंच, सोरोप आमचो आदलो दुस्मान, सुरवेचो दुस्मान. आनी आदाव आनी एवेक तांचें आमरपण हिकमोत्यानी ताणें होगडायशें केल्लें. आदाव आनी एव बऱ्या भशेन येदेनाच्या बागेंत तांचें जिवीत सरतालीं, पूण ताणें तांकां त्या जिवितांत व्हांवन कश्टांच्या जिविताक लोटलें. कश्टाचें जिवीत म्हळ्यार ताणीं आतां बोटां जोरोवन ताणें तांचें पोट भरिचें पडलें आनी ह्या संवसारांत कश्टांनी तांचें जिवीत सारिचें पडलें. देवान हें चिंतूंक ना. देवान पयलें आमकां भोगूंक आशिल्लें तें जिवीत जावन आसा, अमरपणाचें, सुखाचें आनी समाधानाचें आनी संतोशाचें. असलें एक जिवीत देवसार सरपार रुपार येवन तें काडटा. आनी हांगासर पितूळचो सोरोप उबारलो म्हणटा आसतना ताचो अर्थ इतलोच की देव सांगता, पळया तुमच्या पुर्वजांक कितें जालां, तुमच्या आदावंक आनी एवेक कितें जाल्लें, कशें तांणी तांचें आमरपण होगडायलें, कशें तांचें जिवीत तांणी होगडायलें, हें तुमी उडास हाडा, हें पळया आनी नियाळ करून हाचेर पश्चाताप व्हा, तवळ मात्र तुमी बचाव जातल्यात. देखून सोरोप पितूळचो सोरोप पळयलेंच तें बचाव जाल्लें न्ही. बगार हें पळोवन कितें आदीं घडलां, ताचो परिणाम कितें जाला तें समजून पश्चाताप पावल्यात जाल्यार तुमकां जिवीत मेळटलें. हेंच आमी आयच्या वांजेलांत आयकलां. जेजू म्हणटा, जर तुमी जें कितें हांवें केलां तें तुमी पळयतात आनी तुमची चूक तुमी वळखून घेतात, तवळ तुमी बचाव जातल्यात. आनी जेजू फुडें वांजेलां सांगता, ज्या दिसा मोइजेन त्या पितूळच्या सोरपाक उबारलो आनी लोक बचाव जालो, तशेंच आपणाकीय उबारतले आनी सगळो संवसार म्हजेशी गुंतलो आनी म्हाका पळयतलो, पश्चाताप पावतलो आनी बचाव जातलो. हें सडवणेचें काम सदांनीत जेजू क्रिस्त आमचें तें करते आसा. जावं विविध गणितां मुखांतर, विविध संदर्भांनी, विविध रितींनी, विविध मनशां मुखांतर सडवणेचें काम तो सदांच आमच्या आत्म्यांत करीत आसा. देखून हर एक संगत्यांनी आमी भितर सरतना, जावं पुरो कश्टांत, जावं पुरो गणितांनी, दुसऱ्या गणितांनी, थंयसर आमी समजूं जाय जेजू आमच्या खातीर कितेंय बरें करीत आसा. भरपूरचें प्रास चड ताचें उदारपण वळखुचें आनी तें वळखून ताका स्विकार करचें भोव गरजेचें. ह्या दिशेन आमी वाडोवंक ताची कृपा मागया. Bapa serginca ke undo gewai rektamasat Kristacha di angka bodlu undia vaina संगी बाबा जीवनाचे दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका आबा बाबा सर्गीच्या म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर देव मानून घेव. सर्वेस्परा हो परीकपणाचो यज्ञ आमी तुका भेटयता.
ताचे वरवीं दयेन आमची पातकां बगोस आनी आमची असक्त अतीर काळजां तुज्या मोगांत सांबाळ तुजेशी आमकां सोलोवन व्हर आनी हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी Amen. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक विनवसूया वयश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीधर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व दयी जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो नव्या मनान आमी नितळ आनी नितळ काळजान पास्काचो गूढ संतोषान संभ्रमोंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सान वर्सा हो काळ दिताय तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची सगळे उमेदीन साखरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मौन रचताय जेजूच्या जिविताची वर्ती घडितां आमी संभ्रमतां ताचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां तांचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो उपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबरां संगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायतां Pavitr, 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता तुका जय सर्गी तुका जय जय बापा खरोसूम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुशेन कस स्मरण सुसंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणी खराराचें हें रगत फातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत हें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात Babarta sogot pergatuya Sumya Jesu तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही बरगडता तुझ्या येण्यात सोम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमास मेजतांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेस उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळेत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरी देवाच्या माये सांगाती सांजू दिसो पती भगवंत दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोनियान शिकेल्या मागण्यात आम्ही सांगता म्हणून म्हणूया आमच्या बाबा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येव तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जाव आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुताव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां सबस्तकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक आसवडकी पद आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो एकामेका सोम्याची शांती वांटून घेवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा देवाची शेळी सगळ्या संवसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यात आमी सगळीं सुवागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन काळीची अत्रेकता मोगाळ सोम्याची सुराया इतू मोच्या काळजांगण्या दादोस तुका येण्यान तुझ्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिष्टा भीक मोगाच्या राव तूं काळजांत मोर्चा स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिष्टा भीक मोगाच्या राव तूं काळजांत मोर्चा उंड्या रुपान तुकाच म्हाका दिता मुझे आत्मी कांतू जाता कुर्बे
जेसू सोन्या संतोषानं स्वागत करता स्वादिष्ट प्रीत मोगाच्या राव तुका मोर्चा स्वागत स्वागत जेसू सोन्या संतोषानं स्वागत करता स्वादिष्ट प्रीत मोगाच्या राव तुका मोर्चा प्रार्थोया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या बापा, आमच्या काळजांनी तुझ्या जिविताच्या आणि मोगाची तान वाडय आणि ह्या सर्गीच्या देण्यांची जरीशी वचूंक आमकां दिसान दीस अधिक उर्बेवंत कर. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्व तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. जेसून आमचे पासून आपलो जीव दिला. रगत आपले विक्रम मोगमोसो केला. ताच्या मौलिक रक्तान दिला बोगसाने. ताच्या जिणे मोरनान सर्गीचे जिणे. एकच एक थेंबो तुझ्या रक्ताचो हजार पृथ्वीक सोडवो दिवच्याक तो पुरो. मोगाळ पुत्राचो आमकां आशीर्वाद दिव आमकां. भगवान क्रिस्ताचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.